सांगे IIT प्रकल्प सरकार करतलेच, मात लोक हाका अननेसेसरी विरोध करतात। खऱ्यांनीच ही जमीन जर कोणाची आसत जाल्यार तांणी पुरावे दाखोवचे अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला। तशेंच सांगे IITक लागपी 1 स्क्वेअर मीटर लेगीत जमीन भात शेतां मदची ना। विरोध करपी शेतकार हे NGOचो आधार घेवन विरोध करपाक फुडें सरल्यात, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। पर्यटन राज्य म्हूण आमची वळख आसाच, पूण ते भायर एक IT राज्य म्हणूनय वेगळी वळख निर्माण करपा खातीर आमचे नेटान यत्न चालू आशिल्ल्याचें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। गोंयांत फुडल्या 3 म्हयन्यांत IT क्षेत्रांत व्हडलो बदल दिसून येतलो। उद्देग हाडपाचो आमचो यत्न आसा अशें IT मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। सोनाली फोगट खून प्रकरणाचो तपास CBI कडेन दिवचो असो आदेश गृह मंत्रालयान आयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान हो तपास CBIक सोपोवपाचो निर्णय घेतला। ही गजाल गोंय पुलिशेचे अविश्वास दाखोवपी आसा अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीच्या त्राजिंडी मलोन केल्या। हिसर गांवच्या खाप पंचायती कडेन मागणी आयल्या उपरांत जर हो तपास CBI कडेन सोपयला जाल्यार सिद्धी नायक खून प्रकरण लोकांची मागणी आसतनाय अजून मेरेन कित्याक CBI कडेन दिवंक ना असो प्रश्नय त्राजनान मुख्यमंत्र्याक विचारला। नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकारांत झरीवाडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सची मंगळारा पळोवणी केली आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी वांगडा जोड पळोवणी करून ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे बेगीनूच उक्तावण करतले अशें सांगलें। मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाच्या क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल आनी 3 HDPE बोटीचें उक्तावण केलें। हातूंत आस्पाविल्ल्या क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स ह्यो प्रत्येकी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उजो पालोवपी दळा खातीर आसात। उजो पालोवपी दळाचें लेखा परीक्षण घेवपाची प्रक्रिया पयलींच हातांत घेतल्या। तेच प्रमाण जायत्या इमारतींनी पोरण्या उजो पालोवपी सुरक्षेची वेवस्था आसा ती बदलून नवी घालपाचें काम बेगीनूच जातलें अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। गोंयांत लोकांचे जीव वाटावपा खातीर उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा दळ खूब बरें कार्य करीत आसा। देखून आयच्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्यांत हांव ताचें अभिनंदन करता। आमी बायल सब ऑफिसर घेतिल्ली आसाच, आतां रोखडेंच बायलांची उजो पालोवपी दळांत भरती जातली अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें।
पणजेच्या एंटरटेनमेंट गॅलरीन गोवा नॅशनल आर्ट शोच्या या प्रदर्शनाचे आयोजन केले. या प्रदर्शनाचे उक्तावण पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांच्या हस्तुकी जाले. गुजरातांतल्या भवनगर वाठारांतल्या लोकांनी ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केला. या प्रदर्शनाक भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सुमार 42 कलाकारांनी आपली चित्रां ह्या प्रदर्शनात प्रदर्शित केल्या. 15 तारखे मेरेन हें प्रदर्शन सकाळी 11 ते सांजेची 7 वरां मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उक्तें आसतलें. दोन 2019 कुठ्ठाळेच्या मार्केटाचें उक्तावण जाल्लें, मात 3 वर्सां जालीं तरी अजून मेरेन ताचो वापर जायना. फकत 4 दुकानां सोडलीं जाल्यार हेर मार्केटाचो वापर करूंक ना. हाची दखल घेवन मंगळारा GSIDCचो उपाध्यक्ष दीपक नायकान आनी कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान मार्केटाची पळोवणी केली. कुठ्ठाळेच्या मार्केटाच्या बारीक सारीक दुरुस्तीची कामां बेगीनूच करतले. तशेंच ह्या मार्केटांत सरकारी कार्यालयां आयलीं जाल्यार आपुणूच लोक येतले अशें तांणी सांगलें. सांग्यार IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक मोठ्या प्रमाणात शेतकार एकठांय जाले. सांग्यार IIT प्रकल्पा खातीर चडांत चड जमनीचें सर्वेक्षण जालां. कांय जमनीचें सर्वेक्षण जावपाचें आसलें. सर्वेक्षण करपाक अधिकारी येवपाचे आशिल्ल्याची शेतकारांक सुलूस लागले उपरांत तांणी रस्तो आडावन धरिल्लो आनी अधिकाऱ्यांक सर्वेक्षण करपाक पसून आडायले. सांग्यार जावपी एकंदर परिस्थिती पळयल्यार अशें दिसून येता सांग्यारचे IIT प्रकल्पाक खर विरोध आसा. शेतकारांचें आंदोलन केन्नाय हिंसक मोडून घेवपाक शकता आनी परतून शेळ मेळावले प्रमाण हांगाय स्थिती उप्रासपाक शकता. दाबोळी विमानतळाच्या फ्लायओव्हराच्या भितरले जागेन बशिल्ले एके कारवारचे बायलेक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटायली. तिका पयलीं टॅक्सीकारांनी पळयली आनी पुलिसांक कळयलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान तिका निसरणीच्या मजतीन सुरक्षीतपणांत सकयल देंवयली. सकयल देंवयल्या उपरांत आपूण कारवारशी म्हाका हांगा एकल्यान हाडून सोडल्या. म्हजे कडेन पयशे नात अशें तें बायलेन सांगलें. फ्लायओव्हराच्या सकयल आशिल्लो पोकळ भाग पुरायपणान बंद करपाचो, जाका लागून वायट घडणुको घडच्यो न्हय अशी मागणी वास्कोच्या टॅक्सी चलोवप्यांनी केल्या. भर पावसाळ्यांत नळांक उदक येना हें सांगल्यार तुमकां पडटलें ना न्ही, पूण हीच खरी गजाल आसा. न्यू वाडे वास्कोच्या लोकांचे नळ भर पावसांतल्यान सुक्यार पडल्या. सरकार हर जल येवजणेच्यो बळायो मारता, पूण भर पावसाळ्यांत लेगीत लोकांच्या नळांक उदक येना. ही गजाल मात तांकां घडये खबर नासतली. ही खीण चित्रां पळयात. नळ सुक्यार पडिल्ल्यान न्यू वाडे वास्कोच्या लोकांक टँकरान उदकाची पुरवण केली.
माहिती तंत्रज्ञान उद्देगा खातीर गरजे प्रमाण शिक्षण तशेंच रोजगार निर्माण करपा खातीर गोंय सरकार तेलंगणा राज्या कडेन समाजकाय कबलात करतलें. तेलंगणा राज्य प्रमाण गोंयान टी हब, व्ही हब अशे उपक्रम सुरू जातले. आयटींत गोंय राज्य सर्जनशीलतायेचें रायपाटण जावचें ह्या हेतान वावर सुरू आसा. तशेंच तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे वेंचणुकेची तारीख कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत येता त्या शेनवारा जाहीर करतले. सरचिटणीस जोवितो लोपेज हांणी राजीनामो दिला. सध्या GFA कडेन 60 लाख रुपया आसात. 10 लाख सेव्हिंग खात्यान आनी 50 लाख रुपया फिक्स डेपॉझिट संबंधितान साभार कामांचे तशेंच इनामांचे मेळून 55 लाख रुपया दिवपाचे उरल्यात. नेटाच्या पावसाक लागून सांखळेच्या गांवठण वाठारांत एक भोंवपीचेर एकाच वेळार माड आनी आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. हे घडणुकेंत अर्थीक लुकसाण सोडल्यार हेर वायट घडणूक घडूंक ना. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान मजत कार्य करून झाड कापलें. मजगतीं घरा लागसार आशिल्लीं धोकादायक झाडां कापची अशी मागणी वॉर्डाचे नगरसेवक ब्रह्मानंद देसाय हांणी केल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदू माड्डोळा वाठारांतल्या म्हाळशेच्या देवळांत सोमारा 109वी जायांची पुजा मनयली. नायक फुलकार समाज दर वर्सा ही जायांची पुजा करता. ह्या वर्साचे वैशिश्ट्य म्हळ्यार जायांची फुलांनी सजयल्ल्या सुखासन वाहनांत सत्यनारायणाची पुजा केल्ली. फाटल्या 2 वर्सां कोरोना महामारी आशिल्ल्या कारणान अंदू जायांचे पुजेक भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लावन म्हाळशेची आनी सत्यनारायणाचें दर्शन घेतलें. ह्या निमतान श्री साई क्रिएशन पणजी हांच्या वतीन गायनाची कार्यावळ जाली. तशेंच श्री साई बोडगेश्वर घुमट आरती मंडळा वतीन घुमट आरतीची कार्यावळ जाली. सध्या गोंयांत 559 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. दिसान दीस कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आशिल्ल्यान भलायकी खात्याचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत 486 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 53 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 3964 जाणांक कोरोना दुयेंसांत मरण आयलें. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,57,145 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,52,622 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले. मजगतीं राज्यांत परतून कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आसली तरी सरकारा कडल्यान कसलेच निर्देश जारी जावंक नात. तशेंच नागरीक लेगीत कोरोना नेमांक पाळो दिनात. राज्या भायल्यांत येवपी पर्यटकांची तपासणी जायना.
सगळ्यो शाळा बऱ्यो चलतात अशें आसूनय शाळांचे विलिनीकरणाचो विशय मात आमच्या लक्षांत आयिल्लो ना. शाळा विलीन जातल्यो अशें कालूच शिक्षकांनी सांगलां, पूण हाचे फाटलें कारण मात अस्पश्ट आसून हो निर्णय आमकां मान्य नाशिल्ल्याचे प्रियोचे थळावे सांगतात. गाळवाडा, गांवठण आनी आपेव्हाळ वाठारांतली शाळा शिफ्ट करपाची गजाल शिक्षकांनी आमच्या कानार घाल्या करी, पूण आमचो हे गजालीचेर खर विरोध आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा उजो पालोवपी दळाच्या नव्या मुख्यालयाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. मार्च 2023 म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट तयार जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक सांगलें. सरकारी इमारतीचे फायर सेफ्टी ऑडिट करपाची प्रक्रिया पयलींच हातांत घेतल्या. बऱ्याच इमारतींनी आमकां पोरणी फायर सेफ्टी सिस्टम सांपडला म्हणून अत्याधुनीक उपकरणां बसोवपाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. महाराष्ट्र विदर्भातल्या 4 आदिवासी विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चाचणी 2022 क्लियर केल्या. दोतोर जावन आपल्या समाजाची सेवा करपाचें सपन पुराय करपाची वाट ह्या विद्यार्थ्यांनी आपणायल्या. शेतकारी घराब्यांतल्यान ह्या विद्यार्थ्यांनी उण्यांत उणी साधन सुविधा घेवन नीट 2022 परीक्षेत श्रेणी मेळयल्या. 8 सप्टेंबराक ह्यो नीटाच्यो निकाल जाहीर जालो. तशेंच कांय भुरगीं शिकपाक खूब बरीं आसतात, पूण आर्थीक सुविधा नाशिल्ल्यान आपलीं सपनां मनांत आवळितात. पूण ही सपनां पुराय करपा खातीर सरकारान आयज खूब येवजण्यो शिकपाक विद्यार्थ्यांक लागू केल्या. हाचो लाव घेवन विद्यार्थ्यांनी आपलीं सपनां पुराय करून एक बऱ्यांतलें बरें शिक्षण घेवपाचो हेत सदांच मनांत बाळगिवपाक जाय. दवर्ले वाठारांतल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर सुवात पळयल्या आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करतले अशें नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें. मंगळारा रुमडामोळ दवर्ले वाठारांतल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. कोयरा खातीर दिकरपाल वाठारांतल्या लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा आनी ताका लागून आमी ह्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करपाचे आसा अशें ताणें सांगलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा दिकरपाल वाठारांतलो पंच वांगडी हाजीर आशिल्लो. शिकपाक वा फाटीं आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर खास वर्ग घेवपाक सगळ्या सरकारी आनी सरकारी अनुदान घेवपी शाळांक बंधनकारक आसा. हे वर्ग घेनात त्या शाळांच्या वेवस्थापनाचेर खर कारवाय करतले तशेंच तांचेर अनुदानूय बंद जावपाक शकता अशी शिटकावणी शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी गोंयांत 3-4 विद्यापीठां सुरू जातलीं अशें शिक्षण मंत्र्यान सांगलें.
रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सर्वेसर्वा मनोज परब आनी सांतांत्रीचो आमदार बिरेश बोरकार तशेंच हेर वांगड्यांनी मंगळारा पुलीस महासंचालकाची भेट घेतली. गोंयांत वाडट्या गुन्यांवांचें कारण गोंयांत वाडपी स्लम्स आसा ताचे विशीं महासंचालका कडेन भासाभास केल्ल्याचें परब सांगता. हे स्लम्स कशे कमी करचे तशेंच ज्या जाग्यांचेर पुलीस पेट्रोलिंगाची गरज आसा थंय कशें पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा ह्या विशीं उलोवप जाल्ल्याचें परब सांगता. तशेंच जे गुन्यांव जाता ते कमी करपा खातीर पुलिसां कडल्यान पुराय तेंको मेळटलो अशें उतर पुलीस महासंचालकान रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दिलां अशें मनोज परबान ह्या वेळार सांगलें. मडगांव नगरपालिकेचो अपक्ष नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान मंगळारा नगराध्यक्षाच्या पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो. भाजपाचे नगरसेवक कामिल बॅरेटो, पार्वती पराडकर आनी महेश आमोणकार हांचो तांकां तेंको आसा. मडगांव शाराच्या उदरगती खातीर म्हाका सगळ्या नगरसेवकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन घनश्याम शिरोडकारान केलें. फाटल्या 15 म्हयन्यांत मडगांवकारांचे कितलेशेच प्रश्न मांडल्या आनी वेंचून आयलो जाल्यार ते प्रश्न सुटावे करपाचो यत्न करतलो अशें ताणें सांगलें. मोपा विमानतळ जालो तरी लेगीत वास्कोचो दाबोळी विमानतळ सुरू उरतलो. विमानतळ संचालक धनंजय राव सांगता. चार्टर्ड विमानां खातीर आमचे कडेन 8 अर्ज आयिल्ल्याचें ह्या वेळार रावन सांगलें. मिनाखणी सुरू जातल्यो अशें आश्वासन दिवन सरकार गोंयकारांची दिशाभूल करता असो आरोप पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी केला. केंद्र सरकार तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ले निर्देश जो मेरेन पाळिनात तो मेरेन गोंयांत मिनाखणी सुरू जावप शक्य ना अशें केरकारान सांगलें. पेडणे पारसे वाठारांतल्या रस्त्याची बिकट परिस्थिती जाल्या. पारसे वायडोंगर वाठारांतल्या रस्त्यांचेर व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां पडिल्लीं दिश्टी पडटा. पारसे पंचायतीन हाचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ते खातीर सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.